जो इलेक्शनाचो निकाल आयलो की कॅन्सल म्हणून जाल्यार कशें कितें फील आनी कितें जाता कशी तयारी जाल्ली आसली ना ते हायकोर्ट डायरेक्शन आयला ते आतां इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन येतलें पूण आमी आमचें काम चालू उरतलें आतां आमी 20 दीस आमी आमचे कार्यकर्ते आनी आमी सगळे आमी काम केलां घराघरांनी गेलां आनी आतां तें काम फुडें चालू उरतलें आतां जे इलेक्शन 27 येतलें ते आमी सगळे जे कार्यकर्ते आमचे आसात ते सगळे मेळून आमी हो टेम्पो होच आमी जो हे आसा आमचो जे आमी चार्ज जाले सगळे आमी घरा वचून ते कार्यकर्ते तेच आमी फुडें व्हरतले आनी तेच टेम्पो फुडें वचून आमी हे 27 इलेक्शन जे फोंडे मतदारसंघ भौशीक मतान जिखतले 2007 वॉज दीस ऑल्सो फॉर यू जे फेग लास्ट एंडार जाला पळय तसो तुमकां ऑलमोस्ट बिग शॉक इट इज शॉकिंग बट हायकोर्ट डायरेक्शन आयला आनी वी कॅन ऑल्सो आतां कितें एकूच करपाचें की आमी आतां उरलेस आतां 8 काय 9 म्हयने आसा वी हॅव टू वर्क मोर 8 months आनी वील बीन दिस सीट 27 परत तुका बी उमेदवारी दिता पळय अशें कितें प्रॉमिस केला ते आतां फाटी दिसा आतां ते 27 फुडें आसा न्ही आमी आतां काम करपाक जाय सो हे 8 म्हयने काम करून आमी काम सगळे आमी आमचे पंच आसा कावन्सिलर आसा हांव आसा आमी सगळे कार्यकर्ते तशें दारांनी आमी पावले सो लोकांची कितें समस्या आमकां खबर आसा तेच आमी सरकारा थ्रू फुडें काम करून 27चे जे इलेक्शन येतलें ते आमी जिखतले विश्वास आसा तुका दितले बी म्हणून ते हांव आतां उलोवपाक शकना की ते आमी आतांच हे आतां हायकोर्टाचें डायरेक्शन आयलां हेजेरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता आनी फुडें आमी जे भाजपाचे आमचे जे संघटन आसा ते सदां लोकां मदीं आसता लोकां मदीं सदांच आमी स्किमी आनी कितें आसा लोकां कडेन पावयता सो ते आतां 8 म्हयने आसा तेच आमी फुडें वचपाचें 8 म्हयन्यान तुका आनीक मोव ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांच्या फुडें पत्ते आनीक वचपाक आनीक तेंच्या फुडें ज्या भाशेन तुमी इलेक्शनान कॅम्पेन केला ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी कितें आमी केन्ना वचपाक शकता न्ही इवन आय कॅन स्टार्ट टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो आय कॅन मीट पीपल हांवें सगळे कडेन हांव भोंवला आय नो तेजी समस्या कोणाची कितें आसा आय नो ना लोकांक ती आश्वासन दिल्ली ती तुमी आतां आश्वासनां अशें न्ही लोकांनी जें कितें सांगलां पळय तेच व्हडलेली तशी आश्वासनां म्हणजे हें ना तें सगळें आमी ऑलरेडी आमचे रवी नायक जे आमचे वडील आशिल्ले सगळें आमी उद्घाटनाच्या स्टेजीर आसा फावंडेशन स्टेजीर आसा तेच आमी फुडें वचपाचें आनी लोकांची कितें आसा ती समस्या आसा ती आश्वासन आमी सीएमान सांगलां आतां ती सगळी कितें आसा तें आश्वासन आमी पूर्ण करतले वन मोर थिंग इज बिकॉज आमी सरकारान आसा जें आयज कितें घडलां पळय तें इट्स नॉट युअर फॉल्ट But does it also give you at the same time an opportunity for 2027 to work in the next 6 months? Yeah, because now there is more 8 months. We have to start working vigorously. And एक हे जाता न्ही so more 6 months again we'll work for more 6 months and we'll win this Ponda by-election. Ponda election. Now since Ponda by-election is cancelled, so we'll work more harder and we'll win this election. We have confidence. Our कार्यकर्ते have confidence. And we'll win this election. नाराजी जाल्यार दिसता तुका की इलेक्शनाक सगळी तयारी जाल्ली आसलेली ताजो आमी कितें हायकोर्ट डायरेक्शन येता सो वी कॅनॉट कॉमेंट बट आमी कार्यकर्ते परत चार्ज जावन आमी लोकां कडेन संपर्क परत सादतले आनी जे 8 म्हयने आमी लोकां मदीं आसतले आनी जे इलेक्शन आसा फुडें ते आमी जिखतले ते हांव सांगपाक शकता